So that is a hurtful feeling what he has made, and we condemn it, and we ask the government to really take strict action, using all the laws possible, and such kind of incidents should not repeat in Goa. Such kind of people should not be allowed to enter in Goa. If they want to enter in Goa, let them come with peace and enjoy peacefully. That is all. Thank you. माझे नाव पीटर वेगस आणि हांव कोऑर्डिनेटर सेव्ह वर्ल्ड गोवा एक्शन कमिटीचो. आता ह्या दिसांनी गोंयच्या साहेबाचेर स्टेटमेंट केला, तेचेर आमी निश्चित मता. प्लस आमी तेका भोगसूं म्हूण मागता. तेका गोंयच्या साहेबान आयज आमी मागणें केलां, जे कोण स्टेटमेंट करता तांकां गोंयच्या साहेबान आपलें बेसांव घालचें आनी तांकां बरी बुद्ध दिवची की असले स्टेटमेंट ना करपाक कोणाचे वयर. गोंयच्या साहेबान ओल्ड गोवा जायतीं कामां केलीं. तो आसतना हिस्ट्रीन मेळटा. सेंट पॉल कॉलेज, सेंट लाजारस हॉस्पिटल, हितून तेणें जायतें काम केलें आनी तेजेर नेगेटीव उलोवप म्हळ्यार हें सारकें ना. हो गोंया 18 तारखेर काडटार म्हूण येयलो आनी आमचे गोंयच्या साहेबाचेर विरोध उलयलो. जाल्यार तेच्या 4 म्हयने पयलींचो एक व्हिडिओ आहा. ये सेंट ज़ेवियर कौन था? यदि आप इसकी तहकीकात करेंगे और तह में जाएंगे और इतिहास को खंगालने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा सेंट ज़ेवियर ईसाइयों का सबसे क्रूर आतंकवादी था, जो हिंदुओं को ईसाई बनने के लिए उत्पीड़न करता था, और जो हिंदू ईसाई बनने से इनकार कर देते थे उनके नाखून खींच लेता था, उनकी पलकों को काट देता था, उनकी आंखों को निकाल देता था. और ये मैं कोई ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ. इसके प्रमाण आज भी आपको गोवा में देखने को मिलेंगे. आप जब गोवा जाते हैं तो वहाँ इस चौक चौराहों पर ऐसे बड़े बड़े खंभे बने हुए हैं, उनका नाम है हथकंडू खंभ. उस हथकंडू खंभ का यदि आप इतिहास जानेंगे तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा. वो हथकंडू खंभ एक ऐसा खंभ था जहाँ पर सेंट ज़ेवियर के आदेश के अनुसार जो व्यक्ति ईसाई बनने से इनकार कर देते थे तो शाम तक उनके हाथों को काट करके उस हथकंडू खंभ में ले जाकर के लटका दिया जाता था. लोगों में ये भय पैदा करने के लिए यदि तुम ईसाई नहीं बनोगे तो तुम्हारे हाथ काट करके हथकंडू खंभ में डाल दिए जाएंगे. आप सोचिए. हे हांब्याची तो ओल्ड गोवा युनेस्को सायटीन जो हांबो आसा तेचेर तो उलयता 4 म्हयने पयलीं. आनी गोंयचो साहेब जे कोण क्रिस्तांव जायना तेका ह्या हांब्याक बांदतालो म्हूण तेणी सांगलां. आनी हो हांबो बाजिलिकेच्या फाटल्यान आसा, जे पळय आहा थिंगा. जाल्यार दुसरें शॉकिंग थिंग्स म्हळ्यार गोवा गव्हर्मेंटान हो हांबो प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट म्हूण डिक्लेअर करपाक 5 मार्चाचे गॅजेट नोटिफिकेशन काढा अंडर गोवा आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट. पॉइंट नंबर 2 हे पळय हे गॅजेटाचेर हात कातरो खांबो. आनी आमी तांकां आर्कोलॉजीच्या डायरेक्टराक मेळपाक गेले आनी सुमार 200 लोकांनी तशेंच सेव्ह वर्ल्ड गोवा हेणी ऑब्जेक्शन घायलें. हें नांव हात कातरो खांबो तुमकां खूंय मेळ्ळें काय म्हूण. खूंयच्या हिस्ट्रीन हें बरयलेलें ना. व्हडल्या व्हडल्या हिस्टोरियनाक आमी विचारलें, हात कातरो खांबो म्हूण खूंयच मेन्शन केल्लें ना. जाल्यार हें खूंय मेळ्ळें काय म्हूण डायरेक्टरा कडेन आमी 14 एप्रील 5 वरांचेर मिटींग घेतलेली आनी तेन्ना विचारलें, ते कडेन रिप्लाय ना. जाल्यार तुवें नोटिफिकेशन कशें काडलें काय म्हूण विचारलें तेका. तुमकां एनी हिस्ट्री एविडन्स आहा काय म्हूण विचारलें. तो म्हणटा ना. तुमी थिंगा इन्स्पेक्शन केलां काय म्हूण विचारलें हें नांव मेळपाक. तो म्हणटा ना. जाल्यार खूंय तें वयर सावन आपल्याक कोणें दिलें आनी आपूण तें खूंय छापलें गॅजेट नोटिफिकेशनाचेर. हेचे वयल्यान क्लियर कळोन येता हेणी जें पळय हिंगा व्हिडिओन सांगलां तें आमचो गोंयचो सरकार गॅजेट नोटिफिकेशन काडटा. म्हणटच आमी म्हणूंक सोदता गोंयचो सरकार हितून इनवॉल्व आसा. मागीर त्या खांब्या कडेन तूं गेलो जाल्यार एक थिंगा व्हडलो फातर आसा पिल्यार्नो नोवो म्हूण पुर्तुगेज भाशेन. दुसरो आनी एक फातर आसा न्यू पिल्यार्नो म्हूण इंग्लीश भाशेन, न्यू पिलर सॉरी. आनी तिसरो फातर आसा नोवो खांबो कोंकणी भाशेन.
जाल्यार ह्या गोंयच्या सरकाराक हें नांव खंयसान मेळ्ळें, हात कातरो खांबो म्हूण, आनी ते कडेन रिप्लायच ना डायरेक्टर ऑफ गोवा आर्कोलॉजी कडेन तें नांव खंयसान मेळ्ळें काय म्हूण. म्हणटच आमी म्हणूंक जाता हेणी हें नांव गोवा आर्कोलॉजी वो गोवा पॉलिटिशियन वो गोवा सरकाराक दिल्लें आनी तेंच्यांनी तें गॅजेट नोटिफिकेशनाक प्रोवायड केलें. म्हणटच हो सरकार पासून तेणी दिल्लीं उतरां यूज करता गोंयची कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाक. म्हणटच हांव गोंयकारां लागीं मागतां, आमचो गोंयचो साहेब आसा गोंया सांबाळपाक, सगळ्यांनी मागणें करचें, वायट कोणें करचें न्हू, आनीक आमचें गोंय शांतीन आमी राखचें. आतां इलेक्शन येयल्लीं आसा, नाका जाल्ले गोंया लँड इश्यू आसा, एनाफ इज एनाफ मुवमेंट आसा, 39A आहा, 17 हे सगळें नाका जाल्लें जें पळय गोंयकारांचेर थापूक सोंसूंक जायना तसलीं कामां केल्या म्हूण ही नाका जाल्ले कम्युनल डिस्टर्बन्स हे हाडूंक सोदता. आनीक एकदां सांगता, हे गॅजेट नोटिफिकेशनाचेर क्लियरली कळटा जे स्टेजीचेर पॉलिटिशियन तेच्या वांगडा आसले तेंच्यांनी हे रिटर्न पासून बरयलां आनी तेंचो प्लॅन 18 तारखेर गोंयच्या साहेबान उगडो करून दिलो वास्कोक आनी तांकां सांपडायले फ्युचराक ते कितें करूंक सोदतात ते. आनी हे तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव मागतां हें नांव गोवा आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान बेगीन फाटीं काडचें, कित्याक तुमी थिंगा मेंडल जावपाचें ना, कारण ती युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट आनीक ASI पळयता अंडर द सेंट्रल गव्हर्मेंट. देव बरें करूं. हांव जेनिफर लोबो रेजिडेंट ऑफ ओल्ड गोवाचेर येयल्लें आसा कंप्लेन फायल करपाक की गौतम कातर म्हूण एक मनीस वास्को एका इव्हेंटाक येयल्लो आसलो आनी ताणें हो स्टेटमेंट थिंगा केलो तिलक मैदानाचेर की आमचो गोंयचो साहेब तो एक टेररिस्ट म्हूण ताका किडे पडल्या म्हणून आनी ताची कूड कुसल्या म्हणून. हो स्टेटमेंट म्हाका दिसता हांवच नको ताका कोणें सांगलें आनी कितें पळय तें. हांव त्या गौतम कातराक सांगूंक सोदतां, आमचो सेंट फ्रांसीस झेवियर he died in December 3rd, 1552 at the age of 46 आनी ताका मेल्यार 473 वर्सां जालीं आनी आमचे पुर्वज आमी इतलीं वर्सां जालीं ताका आमी नमस्कार करता, मान दिता, ताचो उमो घेता. जोर एका धर्माचे जावं क्रिस्तांव, मुसलमान, हिंदू ताच्या पांयाशी येतात आनी ताका नमस्कार करतात. आनी हो आमचो गौतम कातर ताका हांव सांगूंक सोदतां की तो आमच्या गोंयांत येयला, आमच्या मदेकोत आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणां मदेकोत, हिंदू भाव भयणां मदेकोत, मुस्लीम भाव भयणां मदेकोत फूट घालपाक. आनी हो स्टेटमेंट करता आसतना आमचो क्रिस्तांव मवीन गुदिनो MLA ताणें तो जाणा तेज्या तो बसलेलो आसतना हो स्टेटमेंट केलो. ताणें तें उबो रावन येवंक जाय आसलें, ताच्या तोंडाक धरूंक जाय आसलें आनी तेजें तोंड बंद करूंक जाय आसलें. आमचो क्रिस्तांव तो आमचो जावनूय ताणें हो आमचो स्टेटमेंट केला पळय तो आमच्या गोंयच्या साहेबाक आमकां दूख भोगली. हो क्रिस्तांव मनीस जावन पासून ताणें ताका आडावं ना. आमकां जोण एकल्या गोंयकार भाव भयणांक आमकां दूख भोगल्या. कित्याक आमचो क्रिस्तांव भाव भयण आमच्या मोगान एकवटान आमी चलता आनी तेंची कसलीय फेस्तां जावं, गणेश जावं, तेंचे ईद जावं वा आमचे क्रिसमस जावं, आमी एकामेकाक विश करता, एकामेकागेर वयता आनी मोगान आनी रेस्पेदान आमी एकामेकाक रिस्पेक्ट दिता. आनी तेच भाशेन हांव आमच्या CMाक सांगूंक सोदतां, पुलीस फोर्साक सांगूंक सोदतां की ताका बेगीनच्या बेगीन ताका अरेस्ट करचो. तो खंय पोवन गेला, उडोवन गेला, खंयच्या दोलीन गेला पळय तो ताका धरचो. कित्याक ह्या फुडें वेलिंगकरान आनी ते आदले हेणें स्टेटमेंट केल्ले की आमचो गोंयचो साहेबाचेर तेणी जायते विरोध उडयले आनी हें आमी कंडेम करता. जोण एकलो गोंयकार आमी कंडेम करता आनी इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू एनी रिलीजन, नॉट ओन्ली कॅथलीक, टू अदर रिलीजन ऑल्सो. आनी आमी मागता, जोण एकलो गोंयकार मागता, आमी ताका अरेस्ट केल्या बगर आमी उगी रावची ना, आमी रस्त्यार येतलीं आनी
तांकां सोज्या फाव जावंकूच जाय, ताणें येवंक जाय गोंयां आनी दिमी घालून आमच्या गोंयकार भाव भयणां कडेन ताणें माफी मागोवंक जाय. देव बरें करूं. थँक्यू आं तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं. तुमी येयल्या मग.